फाटले 20 दीस जाले सारमानस पिळगांवां मिनाची येरादारी थळाव्या शेतकारांनी आडावन दवरल्या। हाका लागून मिनाची येरादारी पुरायपणान बंद आसा। शेतकरी आपल्या मागण्यांचेर ठाम आसा। मिनाचे ट्रक शेतकाऱ्यांनी सारमानस आडोवन दवरिल्या। हाका लागून कंपनीक जावपी लुकसाणाक पर्याय म्हण कंपनी मुखेल रस्तो वापरपाच्या यत्नान आसा अशें सारमानसचे शेतकार सांगतात। कंपनीन मुखेल रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी केली तर कडक आंदोलन करपाचो इशारो थळाव्या लोकांनी दिला। पयल्यान पयली सरकारान कोणा आमच्या मायन डिपार्टमेंटान कंप्लीट सरकाराक फटयल्लो आहा कित्याक म्हणून जो तेंचे रोड मागलेलो न्हू तो आपलो रोड सांगलेलो पण तो रोड तो टेनंट तेंची प्रॉपर्टी। आतां सरकाराकूच तेंच्यांनी फटयले, आयज शेतकारांकूच तेंच्यांनी त्रासान घातले, कामगारांकूच तेंच्यांनी परत त्रासान घातले। आतां ते कितें सोदता पब्लीक रोड व्हरोंक सोदता। आतां फाल्यां जर तांकां फाटीं जेन्ना आमच्या इसी पब्लीक हियरींग जाल्लें न्हू तेन्ना तेंच्यांनी भाड्याचे लोक हाडलेले, एजंट हाडलेले आनी फॉर्मां दिल्लीं आनी प्रत्येकाची सायन घेवन तेंच्यांनी हें केल्लें। आतां हांव कितें म्हणटा तुका जर रोड यूज करूंक जायो जाल्यार तुका पब्लीक हियरींग हें आमचें परत इसी पब्लीक हियरींग घेवचें पडटलें, इसी ताका परत हें करचें पडटलें, ताका रोड यूज करूंक मेळना तो। तेंच्यांनी कितें करचें, पब्लीक हियरींग घेवचें, लोकांचे ग्रेवन्सी आयकच्यो, बाबा ह्या रुटाक लोक वयतात कशें त्रासान पडटले ते तेंचे ग्रेवन्सी आनी परत पब्लीक हियरींग घेवचें। ना जाल्यार कितें जातलें, जर तेंच्यांनी बाय फोर्सान केलो कोण ना कोण कोर्टान वयतलो, परत ताका कायमची मायन बंद जातली। तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन मागणी आहा की म्हणून आमच्या मायन डिपार्टमेंटा कडेन हेका इसीक आमचो जो प्रायवेट रोड आहा न्हू पब्लीक रोड तो दिवचो न्हू म्हणून। आनी जर तेंच्यांनी दिलो जाल्यार खूब जाण न्हू आमीच तयार आहा कोर्टान वयपाक, आमीच तयार आहा। फाल्यां जर तेणी पब्लीक रोड दिलो 100% आमी फाल्यां ताका चॅलेंज करतले। मुख्यमंत्री आमचे सरकारच्या मुख्यमंत्री मागणी आहा जो कितें कामगारांचो आनी शेतकारांचो विशय आहा तो वेवस्थीत सॉल्व करचो आनी वेवस्थीत मायनी ह्यो 50 वर्सां आहा त्यो चालू करच्यो। हांव सारमानशें शेतकार आनी हें पयलीं आमी हांकां खूब फावटी कंपनीक मिटिंग्यो जाल्ल्यो आहा पूण आयज करतले फाल्यां करतले अशें करून 5 म्हयने जाले कलेक्टरा कडेन पासून मिटींग जाल्ली आहा आनी आमी तांकां सांगिता कितें आहा ते बऱ्यापणान ते इश्यू बसून सॉल्व करुया म्हणून। आतां करता करता हे प्रकार वाडत गेल्ले आहा। मागीर तेंच्यांनी तो रोड काडलो, दुसरो रोड ताका आमी ओपोज केलो, हो रोड हें केलो। आतां तेंच्यांनी अशें आयकूंक येलें की न्ही पब्लीक रोड आमी यूज करता म्हणून। पब्लीक रोड यूज करता जाल्यार आमकां पळय सारमानस, माड, बाग, धाट, पिळगांव सगळ्यांक रस्तो पब्लीक रोडूच आनी आमकां पर्याय ना। कमीत कमी आमची 150 सुमार भुरगीं इस्कॉलान वयता आयडियल इस्कॉलान। फाल्यां आतां पळय तेंच्या 900 मिटरांक चालू केलो कितें परिस्थिती जाली। आतां जर हो रस्तो चालू करीत जाल्यार थंय रावपाची परिस्थिती ना। आनी दुसरी गोश्ट आतां ते खसून पासून येयले पासून न्हू रस्त्याक जाल्यार सारमानस तेंची गेट आहा पळय ते गेटी भितर सगळीं आमची टेनंटेड शेतां। हेज्या फुडें आमी तांकां सांगलेलें निवेदन पासून दिल्लें कलेक्टराक तुमी बेग्यानच्या बेग्यान ती काडा, आमकां आतां ती शेतां करपाचीं आहा ती कशी तरी तुमी करून आमकां बेग्यानच्या बेग्यान हें करपाक जाय जाल्यार आमी थंय ताका ट्रान्सपोर्ट हाडितले। जेटी भितर वचून भितर दिवचे ना, हे सगळें तेंचें इनलिगल चल्लेलें आहा थंय। आयज वेदांता तो जवळ जवळ 20 दीस जालो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा आनी आमी 2 मागण्यो घातलेल्यो। 2 मागण्यो ते एक्सेप्ट करपाक रेडीच ना। तेन्ना ते खंय तरी दुसरे कडसून पर्याय रस्तो काडपाक तेंच्यांनी हें केल्लो, तोय आमी तेंचो पर्याय तेंचो हें केल्लो हें केल्लो ब्लॉक केल्लो। आतां तेंच्यांनी मेन रोड आमचो जो आसा बिचोलच्यान डायरेक्ट फेरीगी रोड वयता पळय पब्लीक रोड त्या रुटान तेंच्यांनी व्हरपाचो असो तेंचो विचार जाल्लो आसा सद्या। आनी आमी पळयलां थंयसर सायडी ज्यो आसा त्यो क्लिनींग केल्ल्यो आसा हें करून आनी थंयसून व्हरपाचो तेंचो विचार जाला पळय तो मात विचार आमी तुमकां सांगता प्रेसाच्या माध्यमांसून। आयज जे मायन्स आनी ज्युवेलरी हें आसा डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाक म्हाजे आमचे इतलेच रिक्वेस्ट आसता त्या रुटानसून म्हणटा ते जो पब्लीक रोड जो आसा तो रूट तो आमच्या स्कुलाची भुरगीं वयता त्या रुटान प्लस आमचे जे सारमानस फेरीक जे लोक आसात ते वयता अशे जे लोक त्या रुटान वयता तेन्ना त्या धोकादायक असो रोड म्हाका दिसता आसा। आतां सद्या तरी तो रोड आमी बरो आसा अशें सुद्दां आमी आयकलेलें आसा पब्लिका कडसून। तेन्ना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की मायन्स आनी ज्युवेलरी हितूनसून की तुमी ताका परमिशन दिवं नाका। जर हें परमिशन जर दिशी जाल्यार आमचो अख्खो गांव आमी फाल्यां त्या रस्त्यार येवन उबे रावतले आनी ट्रान्सपोर्ट कितें आसा तो बंद करतले कित्याक आमकां तो तसो ट्रान्सपोर्ट व्हरपाचो हेच ना। कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी इसी 900 मिटर सुमार घातलेलो आसा आनी आतां हे तेंच्यांनी फूल रोड पब्लीक रोड यूज करूंक सोदता। सो ताका लागून आमी म्हणटा की तेंच्यांनी तो रोड यूज करचो न्हू।